मडगावच्या आमदारान कालगोंडा मोडिल्ल्या सायमन खुर्साकडे वचून परिस्थिती पळयली. थोड्या दिसा पयलीं तांणी हांगा कृष्ण मंदिरांत नंदी फोडिलो तेन्नाय हांव आयिल्लो. आज परत तांणी हांगा हो सायमनाच्या मेमरी खातीर बांदिल्लो खुरीस फोडला. खरें म्हटल्यार हो सामको सायडीक आसा, हाजेर कोणाचें लक्ष सुद्दां वचना. पण अत्यंत दुर्दैवी म्हणजे इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट सच थिंग्स आर हॅपनिंग इन गोवा. आतां हांव पी आय मेळ्ळो म्हाका. पी.आय. म्हणटालो टील 3 o'clock ही वॉज हियर ऑन दीस रोड टील 3 o'clock. दॅट मीन्स दीस हॅज बीन डन आफ्टर 3 o'clock. This is creating tension among the communities, mistrust among the communities, unnecessarily because of this type of acts. दुसरे कडेन बाणावले होली ट्रिनिटी चॅपेलाचे कपचे पडल्यात. मात फादर आणि आदलो आमदार कायतू म्हणटात ते प्रमाण हे पावसान पडला. गँगाचे कर्म न्ही. मुद्दम करून पळोवनाय. वाऱ्याचो पोसान वाऱ्या पोसाक आमकां कांय हेडो जायना. तो वाऱ्या पोसाचे आमगेलो स्ट्रक्चर मातसो बंद जालोलो देंवला. कोणाक ब्लेम करना ना म्हणून इट इज नॉट डेसिग्रेशन दॅट इज खात्रीन सांगून आतां वाऱ्याची जाला. राती पुलीस बी हालवले मग हिंगा. हय पुलीस हालवले ते येयलोले तेमी पंचनामा केला आनी पुलीस पेट्रोलिंगाक बी हालवले हिंगा. सो तेमी आपल्या केला क्लियरली सांगला आनी ते येवन फोटो काडून घेवन गेलोले. जाला ते आमचे ग्रिल्स आनी जार मोडला ते नॅचरल म्हाका दिसता वारे आखे रातभर वारे गेला तेजेर ते हालोवन मोडला. एक सायडीक फावंडेशन तेजे गोटे ते पयलीं गाडी मारलो तेजेर. ती गाडी एक्सिडेंटाचेर ते वीक जालो बीन आसतलें आनीक राती वाऱ्यान ते सायडीक सगळ्याक फावंडेशनाक सपोर्ट आहा पूण हे सायड सपोर्ट नासलो ते वाऱ्यान मोडला. कोणाक हें करपाचें हें ना कोणाचेर दुसऱ्याचेर घालून ते नॅचरल जालो. दुसऱ्या गोंयांत जाता ते प्रमाणे गव्हर्मेंटान आनी पुलिसीनी हाचेर मातशें बरी चवकशी करपाक जाय आनी तशेंच गांवच्या लोकांक गोंयचे जात ते भाशेन सपोर्ट करपाक जाय. बीजेपीचे कांय कार्यकर्ते उपोशणाक बसपाची भाशा करता. तांचेर कम्युनिस्ट पार्टीन फोग काडलो. कम्युनिस्ट पार्टीन बीफ आणि क्रॉसांचे मोडतडीचो विशय घेवन क्रांती सर्कला कडेन मोर्चा काडिल्लो. कम्युनिस्ट पक्षाचो उलो आहा. जितले सगळे धर्मगुरू आहा ह्या आमच्या गोंयांत आमच्या देशांत सुद्दां एकठांय येवन एक भाशेचो एकठांय रावन हाचेर एक उलो मारपाची अत्यंत गरज आहा. त्याच बरोबर असेंब्ली 18 तारीख जुलय आहा इमिडिएटली ती कन्वेन करपाची. आनी त्याच बरोबर बीजेपीचे कांय मुख्य कार्यकर्ते जे आयज आवाज उठोवंक लागल्यात. कोण म्हणटा आमी हंगर स्ट्रायकार वेता. हंगर स्ट्रायकार ओके बरें आसा पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट लोकांच्या मनाची सुदारणा करपाची गरज आहा. देर हॅज टू बी चेंज इन द मायंड ऑफ द वर्कर्स द वे पीपल थिंक. The communal attitude among the people, the communal ideas, that those have to be combated. Bureau Report, Prudent.